मध्य प्रदेशातल्या गुना जिल्ह्यात बस आणि डंपर ट्रकामध्ये झालेल्या एका अपघातांत 13 जाणांक आयले मरण, 16 प्रवासी झाले जखमी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांणी घडणुकेची चौकशी करपाचे दिला आदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भेटले राज्य सांस्कृतिक आणि युवा सृजन पुरस्कार। पाश्चात्य संस्कृतीपासून आपली संस्कृती जतन करपाचे कार्य केला थळाव्या कलाकारांनी। मुख्यमंत्री तामिळनाडूचे नामनेचे अभिनेते आणि डीएमडीकेचे संस्थापक विजयकांत आज सकाळी चेन्नईच्या एका खासगी इस्पितळांत संवसाराक अंतरले। त्यांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायले दूख। आणि दक्षिण आफ्रिकेन सुपर स्पोर्ट्स पार्क मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या आपल्या पहिल्या डावान यजमान दक्षिण आफ्रिका पंगडान काडल्यो 408 धांवड्यो। दक्षिण आफ्रिकेच्या डीन एल्गर खेळगड्यान काडल्यो 185 धांवड्यो। आणि आता खबर विस्तारान। कतारान 8 भारतीयांची फाशीची ख्यास्त कोर्टान फरमायल्या ती उणी जाल्या। विदेश मंत्रालयान कळीत केला की दहरा ग्लोबल प्रकरणात कतार कोर्टाक केल्ले अपील मंजूर जाल्ले असून भारतीयांची सजा उणी केल्या। तांकां आता कादेची ख्यास्त फरमायल्या, पूण ही ख्यास्त कितल्या वर्सांची आसतली हें अजून कळूंक ना। विस्तृत आदेश अजून येवपाचो आसा। राज्यांच्या मुख्य सचिवाची 3 दिसांची राष्ट्रीय परिषद कालच्यान सुरू जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या परिषदेची अध्यक्षता करतात। ही परिषद तिसरे फावट जाता। पयले फावट ही परिषद जून 2022 धर्मशाला हांगा जाल्यार दुसरी परिषद ह्या वर्सा जानेवारीन दिल्लीत जाल्ली। सरकारी येवजण्यांची यंत्रणा बळकट करून ग्रामीण आणि शारी लोकांचे जीवनमान सुधारपा खातीर कृती करप ह्या परिषदेचो उद्देश आसा। ईज ऑफ लिव्हिंग हो ह्या परिषदेचो मुखेल हेत आसा। जमीन आणि मालमत्ता, वीज, उदका पुरवण, भलायकी आणि शालेय शिक्षण ह्या संकल्पना सयत कल्याणकारी येवजण्यांची उपलब्धता ह्या विशयाचेर ह्या परिषदेन भर दितले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगणा भेटेर आसतले। आज हैदराबादात दनपरा पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां वांगडा तांची कोर ग्रुप बसका जाली। तशेंच उपरांत ते मंडळ अध्यक्षां सयत भासाभास केली। हे आदी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सयत तांणी अस्तंत बंगालाक भेट दिल्ली। 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी म्हूण तशेंच वेंचणूक प्रचाराची रणनीती थारावपाक गृहमंत्री अमित शाह वेगवेगळ्या राज्यांक सध्या भेट दितात। केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्री S जयशंकर सध्या रशिया भोंवडेर आसात। काल तांणी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन वांगडा खासा बसका केली। हे बसकेंत रशियेचे विदेश मंत्री सर्जी लाव्रोव हांचे सयत हेर म्हत्वाचे फुडारी वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वतीन पुतीन हांकां परबीं भेटयतना प्रधानमंत्र्यांनी दिल्लो एक खासगी संदेश S जयशंकर हांणी पुतीन हांचे स्वाधीन केलो। अशेंच ह्या वेळार उलयतना भारत आणि रशिया मजगती द्विपक्षीय संबंध वाडोवपा खातीर पुतीन हांणी केल्ल्या प्रयत्नांची S जयशंकर हांणी तुस्त केली। Has also through me sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. And certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. मध्य प्रदेशातल्या गुना जिल्ह्यात जाल्ल्या एका अपघातान 13 जाणांक मरण आयले जाल्यार 16 प्रवासी जखमी जाले। बुधवारा राती बस डंपर ट्रकाक आपटिल्ल्यान बशीक भिरांकूळ उजो लागलो आणि ह्या उज्यांत 13 जाणांक मरण आयले। जखमी जाल्ल्यांक जिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्या। तांची भलायकी हुस्को करपा सारकी ना। मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गुनाच्यान आरोनच्या दिकेन वचपी बशीक फुडल्याच्यान येवपी डंपरान धडक दिली आणि ह्या बशीक पेट घेतलो। ह्या दुर्घटनेचे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांणी मरण आयिल्ल्याच्या नातलगांक दर एकी 4 लाख रुपया आणि जखमी जाल्ल्याक 50,000 रुपयांची मजत जाहीर केल्या। ह्या घडणुकेची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी दूख उक्तायला। डॉक्टर मोहन यादव हांणी ह्या घडणुकेची चौकशी करपाचे आदेश दिल्यात। है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना न हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो इसके संबंध में क्या कर सकते हैं और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं
दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी। इससे खबरपत्रांत घेऊया एक लहानसं विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी काल राज्य सांस्कृतिक आणि युवा सृजन पुरस्कार भेटयले। काल कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात ही कार्यावळ जाली। नामनेची अभिनेत्री आणि कलाकार मधुरा वेलणकर साटम, कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप आणि उपसंचालक अशोक परब, कला आणि संस्कृती खात्याच्यो सचिव श्वेतिका सचन ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो। या कार्यावळीत विविध कला क्षेत्रातल्या 12 कलाकारांक राज्य सांस्कृतिक तसेच युवा कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयले। या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की पाश्चात्य संस्कृतीपासून आपली संस्कृती जतन करपाचे काम थळाव्या कलाकारांनी केला। गोंयांत आता आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटन विकसित जाता। देशाची सांस्कृतिक राजधानी जावपाची क्षमता गोंयाकडेन आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत सांगले। आम्ही जेका म्हणटा की पाश्चात्य संस्कृतीपासून आमची संस्कृती गोयची संस्कृती हिचे जतन करपाचें काम सातत्यात ह्या सांस्कृतिक संस्थांनी स्वताची पदरमोड करून केल्ले आसा। मागीर ते नाटक करपा खातीर आसुनी, एकांकिका आसुनी किंवा ते तियात्र आसुनी। म्हाका खबर आसा एखादें नाटक आनी तियात्र जर बसोवपाचें जालें जाल्यार ताका कितलेशाच हजारांनी पयशे लागता आणि त्यातल्यान ते रिफंड मेळटले अशेंय ना। खंय तरी मराठी अगट म्हणजे स्पर्धेक आसत, कोंकणी स्पर्धेक आसत, हे नाटक करपाच्या स्पर्धेच्या निमित्तान ते नाटक बसोवप आणि त्याच्याय खातीर स्वताची पदरमोड करप, ज्या निमित्तात गावातले आणि परिसरातले एक नवीन कलाकार तयार करपाचें काम हे सातत्यात संस्थेनी केलां। ताका वाव दिवपा खातीर आमचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हे सांस्कृतिक पुरस्कार दिता। सांस्कृतिक पुरस्कार मेळ्ळा त्या संस्थेचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। गोंयांत कला संबंधी वेगवेगळे उपक्रम सातत्यान राबयतात। प्रत्येक कलेक आश्रय दिवपी गोंय राज्य आसा अशी राज्य खूप दुर्मिळ आसात। हांगचो रसीक प्रेक्षकूय कलेचो आदर आणि कलेचेर प्रेम करपी आसा अशें अभिनेत्री मधुरा वेलणकर साटम हांणी सांगले। म्हणजे महाराष्ट्रात आम्ही जरी असलो तरी गोव्याला येण्याची आम्ही वाटच पाहत असतो आणि गोवा आवडण्याची अनेक कारणं आहेत। पण एक कलाकार म्हणून मला असं वाटतं की गोव्यामध्ये कुठलीही कला सादर करताना एक आंतरिक आनंद असतो आणि तो अशासाठी असतो की मुळात गोवा राज्य हे खूप वेगवेगळे उपक्रम सातत्याने अगदी मनापासून आणि नेमाने राबवत असतात। तिळारी धरणाच्या दुरुस्तीचे काम पुराय जाल्या उपरांत आता धरणाचे दार उक्ते केल्ल्यान तिळारीचे उदक गोंयांत पावले। तिळारीच्या धरणाचे दुरुस्तीचे काम 22 डिसेंबराक पुराय जाल्ले, पूण धरणाचे दार उक्ते जावपाक अडचण आयिल्ल्यान धरणांतल्यान गोंयांत उदकाची पुरवण करप कठीण जाल्ले। हाचो फटको उत्तर गोंयच्या बार्देश, पेडणे सयत हेर म्हालांतल्या लोकांकूय बशिल्लो। तिळारीचे उदक येवंक नाशिल्ल्यान पर्वरीचो उदका शुद्धीकरण प्रकल्प बंद करचो पडिल्लो। ताका लागून थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचे पडले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें। आम्ही आमच्या बाजून आमची जे कॅनल वीक आशिल्ले ताची आमी सगळी तयारी करून दवरली आशिल्ली ते आमी जवळ जवळ 5-9 किलोमिटर आमच्या वटच्यान आमी दुरुस्त केले। लायनींग जे करपाक जाय ते करून घेतले। आमचे अजून थोडे उरला पूण ते आतांच गरजेन करपाक जाय आशिल्लें। दुसरी बाजू अशी जाली की तांणी कॅनलाचें काम सादारणशे 4 किलोमिटर केलें दुरुस्ती आनी जेन्ना गेट ओपन करपाक जाली तेन्ना म्हयनेभर गेट बंद नाशिल्ली। ते गेटीक मातशे सुद्दां वयर सकयल करूं नाशिल्ले आनी त्यामुळे ती गेट जाम जाली। आता जाम जाल्ली गेटी कडेन एकदम जबरदस्तीन काम करूं मेळना कारण कित्याक
एखादी हिंजस बी आसा ते तुटले जर जाय किंवा मदलो जो स्क्रू वालू आसा पळय तो एखादी जर जाय जाल्यार परत संकट मोठे जावंक शकता आणि त्यामुळे तांकां नंतर पुण्यातल्यान टेक्निशियन लोक हाडचे पडले आणि त्या टेक्निकल लोक जे आशिल्ले पळय तांणी येवन मागीर सादारणशे 20 लोक काम करताले एक दीस भर तांणी 24 वरां म्हणटा 24 वरां काम केलें आसा आणि काल न्ही पयलीं सकाळीं 5:40 उदक सोडलां पयलीं आज ब्रेस्तार आसा पयर सकाळीं तांणी उदक सोडलां ते आज परवरी पाविल्ले आसा आज दनपार पर्यंत परवरीचें उदक ट्रिटमेंट प्लांटांत पंपिंग जातलें. तामिळनाडूचे नामनेचे अभिनेते आणि DMDKचे संस्थापक विजयकांत हांकां आज सकाळीं चेन्नईच्या एका खासगी इस्पितळांत मरण आयलें. तांची पिराय 71 वर्सां आशिल्ली. विजयकांत हे दक्षिणात्य चित्रपट सृश्टींतले यशस्वी अभिनेते आशिल्ले. ते उपरांत ते राजकारणांत आयले. 2006 ते 2016 मेरेन ते तामिळनाडू विधानसभेचे आमदार आशिल्ले. 2011 ते 2016 ह्या काळांत ते विरोधी पक्षाचे फुडारी जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज समाज माध्यमांतल्यान दिल्ल्या संदेशांत तांकां आर्गां ओंपली. ते संवसाराक अंतरले हे आयकून आपल्याक खूब वायट दिसलें आनी ही उणीव भरून येवची ना अशें तांणी आपल्या शोक संदेशांत म्हळां. MPhil म्हळ्यार मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी ह्या पदवेची मान्यताय पयलींच रद्द केल्ली आसून विद्यार्थ्यांनी सावधगिरी बाळगुची अशी शिटकावणी विद्यापीठ अनुदान आयोगान दिल्या. ह्या पदवेची मान्यताय 2022 काडून घेतल्या असूनय कांय विद्यापीठांनी हो अभ्यासक्रम अजूनय चालू आशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान आयोगान ह्या विशीं परिपत्रक जारी केलां. विद्यापीठांनी ह्या पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश बेगोबेग थांबोवचे अशें आयोगान सांगलां. विद्यार्थ्यांनी ह्या पदवे खातीर प्रवेश घेवचो न्ही अशें आयोगान म्हळां. ह्या पदवेची मान्यताय काडून घेवचे पयलीं जांकां ती मेळिल्ली आसा तांणी PhD अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेंतल्यान सूट मेळटली अशें आयोगाच्या परिपत्रकांत स्पश्ट केलां. देशांत परत एकदा वाडटल्या कोरोना दुयेंतींच्या प्रमाणांत फाटल्या 24 वरांत 692 नव्या कोरोना दुयेंतींची भर पडल्या. हाका लागून आतां देशांत सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 4097 जाला. हे फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी राज्यांक भिरांत पातळायनासतना चांचणी वाडोवपाचेर तशेंच जिनोम सिक्वेन्सिंगाचेर भर दिवचो असो आदेश दिला. मजगतीं आज गोंयांत 13 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. हातूंतले 2 दुयेंती इस्पितळांत दखल जाल्या. गोंयांत सध्या सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 61 जाला. केंद्र सरकारान बिहारच्या गंगा न्हंयेचेर दिघा ते सोनपूर मजगतीं 6 लेनीचो पूल बांदपाक मान्यताय दिल्या. 4.5 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या पुला खातीर सरकारान 3064 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर केल्या. हो पूल उबारपाक सुमार 22 म्हयन्याचो काळ वतलो. ह्या पुला पोंदच्यान सामान येरादारी खातीर बोटी सहजपणान वचपाक शकतल्यो. सरकारान बिहारच्या लोकांक नव्या वर्सा आदीं दिल्ल्या ह्या भेटी विशीं थंयच्या कांय नागरिकांनी खोस उक्तायली. फायदा तो हर लोगों का होगा, उसी बिहार वाले को हर ढंग का फायदा है. बहुत दिनों से लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं होती थी, जाम का कारण होता था, लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे. अभी पुल बनने से बहुत तरह का फायदा मिलेगा लोगों को और जाम से नहीं जा पाएंगे सब. 6 लेन जो पुल सरकार मोदी सरकार द्वारा निर्माण किया जा रहा है, इससे जनता को काफ़ी लाभ होगा क्योंकि JP सेतु पुल पे जो है लगातार जाम का देखना पड़ रहा था लोगों को. और जब से ये सोनपुर मेला भी लगा है उस समय तो काफ़ी लोग घंटों घंटों जाम में फंस रहे थे. अब ये पुल का निर्माण होने से ये होगा कि वहाँ के लोग जो जाम में फंस रहे थे उसे लोग अपना निवारण पाएंगे. और सरकार मोदी सरकार इस नए साल में काफ़ी जनता को नए नए सौगात दे रही है. ये बिहार की एक बड़ी सौगात है और जब से नितिन गडकरी जी मंत्रालय में आए हैं वो बिहार के पूरे देश में अच्छा काम करे, अच्छे से सड़कें बना रखे हैं. तो हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है. अब आने जाने में दिक्कत नहीं होगा और छपरा सिवान जो रोड बना है जिससे अब बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट भी चलना शुरू हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी नवी दिल्लीत संघटीत जनता दल पक्षाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांची बसका जावचे आदीं आज पत्रकारांक नितीश कुमार सरकाराचेर टिका करीत उलोवप केलें. जनता दलान सध्या अस्थिरतेचें वातावरण निर्माण जावन आज जावपी तांची ही बसका मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या राजकीय फुडाराची दिका थारायतली. हे विशीं पत्रकारांक सांगतना लालू प्रसाद यादव हांणी नितीश कुमार हांचे खातीर चक्रव्यूह रचला आनी ते आतां कांय दिसां खातीरूच मुखेलमंत्री पदाचेर उरतले अशें गिरिराज सिंग हांणी सांगलें. नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है. उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना. स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो MLA
कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। 22 जानेवारी दिसा अयोध्येत जावपी श्रीराम मंदिराची प्राण प्रतिष्ठा कार्यावळीची तयारी नेटान सुरू आसा। हेच फाटभुंयेर अयोध्येत सोऱ्याच्या विक्रीचेर बंदी लागू केल्या। तशेंच अयोध्येक सोरो मुक्त घोषित केला। श्रीराम नगरीत 84 कोशी परिक्रमा रस्त्यार सोरो विक्री पुरायपणान बंद करून त्या वाटेवयली सगळी सोऱ्याची दुकानां काढून उडोवपाचो निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारान घेतला। हे विशीं उत्तर प्रदेशाचे अबकारी मंत्री नितीन अग्रवाल हांणी सविस्तर माहिती दिली। लोगों का था मुख्यमंत्री के निर्देशन में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, हम पूरी तरीके से शराब बंदी वहाँ करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब का बिकना। और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थी उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळयावया मुखावेल्यो खबरो। दक्षिण आफ्रिकेन सुपर स्पोर्ट्स पार्क मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या पहिल्या टेस्टीच्या दुसऱ्या दिसा भारताच्या पंगडान काडिल्ल्या 245 धांवड्यांचो पाठलाग करतना दक्षिण आफ्रिकेन डीन एल्गरच्या शेकड्याच्या नेटार 11 धांवड्यांची आघाडी घेतली। दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन सगळे गडी वगडावन 408 धांवड्यो काडल्यो। एल्गर 185 धांवड्यांचेर बाद जालो। भारताच्या वतीन जसप्रीत बुमराह आनी मोहम्मद सिराज हांणी दरेकी 2 विकेटी घेतल्यात। भारतान आपल्या दुसऱ्या डावान 2 गडी वगडावन 17 धांवड्यो काडल्यो। भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदीं बायलांच्या एका दिसाच्या क्रिकेट खेळांत मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमांत सुरवात जाली। भारतान कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी स्वीकारली। 50 षटकांनी 8 गडी वगडावन 282 धांवड्यो काडल्यो। जेमिमा रॉड्रिग्स हिणे 82 धांवड्यो, पूजा वस्त्रकार हिणे 62 धांवड्यो काडल्यो। यस्तिका भाटिया हिणे 49 धांवड्यो काडिल्ल्यो। निमणी बातमी हातान आयिल्ली तेन्ना ऑस्ट्रेलिया पंगडान 1 गडी वगडावन 43 धांवड्यो काडल्यो। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 20.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपूच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। कतारान 8 भारतीयांक दिल्ली फाशीची शिक्षा कोर्टान केल्या उणी, तांकां फाशीच्या बदलाक आदयेची ख्यास्त फरमायल्या, विदेश मंत्रालयान केला कळीत। मध्य प्रदेशातल्या गुना जिल्ह्यात बस आणि डंपर ट्रकामध्ये झालेल्या एका अपघातान 13 जाणांक आयले मरण, 16 प्रवासी जाले जखमी। मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांणी घडणुकेची चौकशी करपाचे दिले आदेश। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भेटयले राज्य सांस्कृतिक आणि युवा सृजन पुरस्कार। पाश्चात्य संस्कृतीपासून आपली संस्कृती जतन करपाचे कार्य थळाव्या कलाकारांनी केला, मुखेलमंत्री। तामिळनाडूचे नामनेचे अभिनेते आणि DMDKचे संस्थापक विजयकांत आज सकाळी चेन्नईच्या एका खासगी इस्पितळांत संवसाराक अंतरले। त्यांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायले दूख। आणि दक्षिण आफ्रिकेन सुपर स्पोर्ट्स पार्क मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या आपल्या पहिल्या डावान यजमान दक्षिण आफ्रिका पंगडान काडल्यो 408 धांवड्यो। दक्षिण आफ्रिकेच्या डीन एल्गर खेळगड्यान काडल्यो 185 धांवड्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात।
ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेरूय तुमी पळोवपाक शकतात. चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळा फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.